मॅक्झिमम दरांनी विशय म्हणलो इट शूड बी द 5%, बट हांवें म्हजें मत म्हणटाना म्हणलें इट शूड बी द 0% GST जावचो म्हणून. बट ताजेर फायनल डिसिजन जावना. फायनल डिसिजन जें आहा तें नेक्स्ट GST मिटिंगेन रोखडेंच जातलें आनी ताच्या खातीर परत ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स हांवें सांगलें की आय एम ऑल्सो रिप्रेझेंटींग दॅट, म्हणजे बींग अ डॉक्टर्स बींग अ हे त्या मिटिंगेन फुडल्या मिटिंगेक म्हाकाय कॉल करतले आनी ताजेर सगळ्यांच्या कॉन्सेन्सीस एकी कडेन येता ते पळोवन फायनलायज जातले. पण एक बरी गजाल आसा की इट शूड बी ऑन द 18% वयल्यान 5% जावपाचें ह्या डिसिजनाचेर आतां पर्यंत फायनल जाला. हेचेर डेमो कार ही काही विकिना कार, बट ते हाडटात आनी फॉर द ट्रायल बेसीस दवरतात. तेजेर GST 0% जावचो म्हणून ताजेर एग्री जाले ते आनी ती 0% हेजेर जातली. सो दॅट इट वील बी द लोकांक जे विकत गाडी घेतात ती बरें पडटलें. रेविन्यू जो आसा पळय न्ही तो रेविन्यू वाडला. ओके, रेविन्यू कारण रेविन्यू कलेक्शन हातूंतल्यान म्हणजे गोवा आनी सिक्कीम, बट सिक्किमान हो विशय आनी कंटिन्युअसली हांवें बी आमकां आनी एकदां प्रेजेंटेशन करपाक दिवचें जेणे करून आमी म्हणटा तसो फुटफॉल थोडोसो कमी जाला आसूं शकता. थोडे जाण जे एक्चुअली कॅसिनो खातीर खेळपाक येतात ते एक्चुअल कॅसिनो खेळपी थोडेशे फॉरेन कंट्रीनी गेल्यात, नेपाळ, श्रीलंका हांगासर वता. ताच्या खातीर हो विशय आमकां आनी एकदां प्रेजेंट करपाक दिवचो. बट एट प्रेजेंट तरी तेंच्यांनी सेम हेजेर कंटिन्यू केला. देर इज नो एनी चेंजीस इन टू द GST ऑफ कॅसिनोज आनी ऑनलायन गेमींग हाजेर कांय चेंजीस ना. इट इज एन ग्रूप हावजींग, दुसरें रिडेवलपमेंट आनी तिसरें द इट इज एन 2 टायर 3 टायर सिटीज. 45 लॅक्सचे एबाव जर 45 लॅक्सची किंमत वयर वयता आसत जाल्यार ताजो GST पर्सेंटेज वाडटा. परत तेजे इनपूट रेबीट हे सगळे विशय आशिल्ले, बट तेजे फायनल कन्क्लुजनाचेर कांयच येवंक ना. फायनल कन्क्लुजन येतलें आमची नेक्स्ट मिटींग GSTची 23 तारखेर दीस गोंयांत आसा. सो दॅट ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स जे आसा पळय न्ही हे गोंयांत येतले. ताजी मिटींग गोंयांत जातली आनी ताज्या उपरांत डिस्कशन जातलें आनी फॉर द नेक्स्ट मिटींग वी आर सबमिटींग द फायनल रिपोर्ट.